नमस्कार. हेडॉनच्या या आयची बघा तुमकां सगळ्यांक येवकार. विषय असा मोपा आणि दाबोळीचो. सरकार खंय तरी नेटान मुखार वता, सरकारान RFQ काढलो. अशी परिस्थिती भितर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी कितें आणि गोवन्स फॉर दाबोली ओनली फक्त दाबोळी खातीर कित्याक झगडटा आणि हाजे उपरांत तांच्या आंदोलनाची रूपरेषा कितें आसतली हाजेर भासाभास करतले. म्हजे बरोबर आसात फादर एरमे. स्वागत तुमचें. म्हाका एक गजाल सांगात. तुम्ही गोवन्स फॉर दाबोली मदले म्हणटात, पेडणेकार म्हणतात की आमकां एअरपोर्ट जाय आणि तुम्ही सांगतात की तांचो एअरपोर्ट नाका. हे कित्याक? आमी तांचो एअरपोर्ट नाका तशें दॅट इज नॉट आवर मेन थिंग. वी स्पीक अबाउट द सफिशियन्सी ऑफ दाबोली. दाबोली जेन्ना सफिशियंट आसा, मोपाच न्हय खंयसरूय एअरपोर्ट येवंक गोंयांत खंयसरूच एअरपोर्टाची गरज ना. मोपा ताणें माग केल्लो आसा पूण मोपाच खंय कर गरज ना. गरज नासतना जेन्ना जमीन गोंयची व्हेरी स्कॅस आसा, आल्लीना सांगता ते प्रमाणे 350 स्क्वेअर किलोमिटर्स जमीन इतलीच उरल्या खंय फुडल्या जनरेशनाक. जाल्यार 84 लॅक्स जमीन मोपाची कित्याक दिवपाची? तुम्ही कित्याक म्हणटात? तुम्ही दाबोली सफिशियंट असं म्हणटात. सगळे जाण म्हणटात की दाबोलीचो एअरपोर्ट सारको ना. इवन नवीन बांदलो तो एअरपोर्ट धड दिसना. कंजेशन जाता भरपूर. नेवीचे 3 कंपल्शन्स आसात. अशी परिस्थिती भितर तुम्ही जेन्ना सफिशियन्सीची उलयतात, ऑन वॉट ग्राउंड्स यू आर क्लेमिंग दॅट सफिशियन्सी ऑफ दाबोली? दाबोलीचे एअरपोर्टाची ओल्ड टर्मिनलाची कॅपॅसिटी आसली 700 पॅसेंजर्स पर आवर. न्यू टर्मिनलाची कॅपॅसिटी 2750 passengers per hour. So it amounts to per year adli asli 3.5 million and the new calculation अशें केलें जाल्यार 13.65 million. and 13.65 million आता ते उलयतात ते प्रमाणे इवन 2045 खंय 13.1 जातली ट्रॅफिक एअर ट्रॅफिक मोपाची. गोंयची ट्रॅफिक मोपा विल बी सफिशियंट बाय because the traffic will go to 13.1 million. फेज वाज करता खंय ते. पयल्या फेजाची कॅपॅसिटी बिली 44 लॅक्स. बरोबर. सेकंड फेजाची खंय 58 लॅक्स. and third phase that will complete in 2045 खंय 13.1. दाबोलीचो न्यू टर्मिनलाची आमचे लागीं आसा ते बरयल्ले आमकां RTIन दिलां ते प्रमाणे पळय. सो द कॅपॅसिटी विल बी 13.65. सो वेर इज द लायज द नीड फॉर अनदर एअरपोर्ट? भितर तर कितें सारकें ना, कंजेशन जालां, चूक कोणाची? भितरली ती स्पेस वायज इज सफिशियंट. दुसरी गजाल आमी नेवीच्या बाबतींत आमी सदांच तुमचे कडच्यान आर्ग्युमेंट्स आयकतात, CMA कडच्यान आयकतात आणि नेवी केन्नाच अशें सांगना की आमची जमीन व्हरात किंवा आमी थंयचो कंट्रोल सोडटात किंवा आमची जी एक सकाळची जी 4-5 वरां ऑपरेशन्स चलतात ती आमी ताजें उदक सोडटात ती तुमी सिव्हिलियन ट्रॅफिका खातीर वापरात अशें नेवी खंयच सांगना. आर्ग्युमेंट तुमी घालता, आर्ग्युमेंट गोवा गव्हर्मेंट घालता. ह्या हातूंत भितर हो जो मेजर प्रश्न आसा, बिकॉज दॅट इज अ स्ट्रॅटेजीक एअरपोर्ट फॉर नेवी ऑल्सो. यू कॅन जस्ट टेल देम टू गो. अशी परिस्थिती भितर ताजेर तुमी उपाय कितें सजेस्ट करतात जेन्ना तुमी दुसरो एअरपोर्टच नाका म्हणटा? फर्स्ट पॉयंट, this is a civilian airport. तो नेवीचो एअरपोर्ट न्हय. This fact we have to accept that the navy are the encroachers, squatters thing. This is a fact. Okay. Now नेवीन हाचे पयलीं जमीन मागली तेन्ना दिल्या वो ना, इट्स अ फॅक्ट दॅट दे हॅव गिवन. आतां आमची जमीन व्हर म्हूण कोण दिवपाक ना. जमीन सरकारान मागूंक जाय. सरकारान कितले एफर्ट केल्या जमीन आनीक मागपाक? जमीन आसा न्हू. इफ यू कम टू द वेस्ट टू द इस्टर्न सायड द नेवीज खूब जमीन आसा. बाय गोल्फ एंटरटेनमेंट फॅसिलिटीज तांच्यो नेवीच्यो भितर कित्याक? आनी खंय दिवंक गोंयांक दिवंक जायना तांकां? गोल्फ कोर्स आनी एअर ग्राउंड ते भितर ते आसा. ताचे भायर अनयुज्ड जमीन आसा, खूब आसा. इन द वेस्टर्न सायड द एअरपोर्ट ऑथॉरिटी इंडिया ताचे रेसिडेन्शियल क्वार्टर्स आसात. वाय क्वार्टर्स इनसायड? वाय क्वार्टर्स कॅनॉट बी गिवन आउटसायड? अँड दिस इज बॅरन लँड. whereas मोपा is agricultural land asa. There are all kinds of reptiles
देर आर हांवें वचून पळयल्या पिजन्स काय बरे नाचतात ते पिजन्स आसा वायल्ड बोज आसा गोंय रायडर फाटीन हांव डोंट नो इफ यू रिमेंबर गोंय रायडर थंय मारलो मेळ्ळो and so many people are surviving on the income of the produce of the land. About 500 people will be affected. उदक आसा झोरी आसात. So why this destruction? And then there is so many cubic of mud required. व्हडले दोंगरूच कापचे पडटले त्या लेवलार हाडपाक मोपा खंयचे कापतले दोंगर. So all these factors must be taken into account. No? पण तुम्ही किती म्हणतात की सरकारान हाजो कांयच विचार करनासतना तुम्ही इतलो बोवाळ घालून तुम्ही आपली केस प्रेझेंट करून इतली आंदोलन करून डू यू मीन टू से दॅट गव्हर्नमेंट डीड नॉट थिंक अबाउट एनी ऑफ दिस आस्पेक्ट अँड डिसायडेड टू गो अहेड विथ RFQ? दिसता कशें द वे सरकारी मनीस उलयतात तशें की ते स्टडी केल्या देखून जाल्यार दे आर प्रिटेंडिंग नॉट टू हॅव मेड अ स्टडी and they are going looks to be only for political reason आणि दुसरी काय ना figure wise see सरकारान अपॉइंट केले कंपनीज ADPI आर्यपट दुपारी आणि इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन आयकाव म्हणतात आयकावाचे कन्क्लुजन सांगता द बेस्ट सोल्युशन ऑफ गोवा इज सिंगल एअरपोर्ट. Air traffic of Goa, ADPI सांगता by 2035 it may reach to 7.3. ICAO सांगता it may reach to 9.2 by 2035. दाबोलीचे एअरपोर्टाची न्यू टर्मिनल कॅपॅसिटी इज 13.65 million. So I don't understand why is the government is going ahead. What is the foundation? We speak from the foundation given to us by the ADPI and ICAO. सरकाराचे फाउंडेशन खंय आसा ते सांगतात ते खंयच्या डॉक्युमेंटाचेर धरून सांगतात. म्हाका एक गजाल सांगा तुम्ही जेन्ना गोवन्स फॉर दाबोलीम ओनली म्हणटात इवन द नेम ऑफ द ऑर्गनायझेशन एक भंय आसा की थंय मोपा जालो तर दाबोळीक कोणूच येवचो ना जरी सरकार सांगता की आम्ही तो चालू दवरतले विल कीप इट ऑपरेशनल इट विल बी ओपन बट स्टील इट विल बी अ सेकंडरी एअरपोर्ट अँड एंटायर इकॉनॉमी ऑफ साऊथ टुरिझम इकॉनॉमी ऑफ साऊथ विल बी बॅडली अफेक्टेड. ह्या भंयातल्यान दिस गोवन्स फॉर दाबोलीम ओनली स्टेम्स आउट ना तशें न्हय तें साऊथ नॉर्थ अशें डिवायड करची गरजूच ना. लेट अस सी गो टू द हिस्ट्री. ट्युरिझम डेव्हलपमेंट खंय सुरू जालो स्टार्टिंगाक द हिपी कल्चर ट्युरिझम सावथाक सुरू जावंक ना. बरोबर वागातोर अंजुना ते सायडीन गेले. ट्युरिझम नॉर्थाक डेव्हलप जाले उपरांत सावथाक येयली हॉटेलां आनी येती. सो एअरपोर्ट बीइंग सेंट्रली लोकेटेड इन दाबोली आज आरांबोल तिराकोल ते पडून थंय पर्यंत पावलो काणकोण जागा पावलो. आता नवो एअरपोर्ट मोपाक बांदून सिंधुदुर्ग आनी महाराष्ट्र डेव्हलप करूंक सोदता ओ गोंयकारांक डेव्हलप करूंक सोदता हो मोठो प्रश्न. देर इज काउंटर आर्ग्युमेंट ऑन दिस. द काउंटर आर्ग्युमेंट इज महाराष्ट्र आपलो एअरपोर्ट इज हार्डली 100 किलोमिटर्स बांदता. जेन्ना महाराष्ट्रा थंय असलो एअरपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट बांदता तेन्ना थंय एअरपोर्ट जातकीर एनीवे आमचो मेजॉरिटी ऑफ द ट्युरिस्ट चंक बिकॉज ऑफ दॅट एक ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी अँड कम्युनिकेशन जे तातूंतल्यान एस्टाब्लीश जातले महाराष्ट्रा वतलो कोकणा भितर वतलो अँड एनीवे अवर नॉर्थ टुरिझम विल बी अफेक्टेड. दीस इज द काउंटर आर्ग्युमेंट की मोपा असल्या बरो कितें आसता आमचे कडेन दवरया आमचे आसते काडून दुसऱ्या राज्यांक दिवपा नाका. गरज ना मोपाची गरजूच ना. आता मोपा एअरपोर्ट करता जाल्यार एक्सप्रेस वे करची पडली. देर इज नो कनेक्टिविटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ गोवा टू मोपा. सो ती कनेक्टिविटी करपाक आनीक जमीन दिवची पडली. अँड दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर PPP एअरपोर्ट टेंडर करतात तो करचे ना हे सरकारान दिवंक जाय. सो ऑल द एक्सपेंडिचर इज फ्रॉम द आमचे ट्रेजरींतले. वाय वेन वी ऑलरेडी हॅव वाय स्पेंड मनी आमचे पयशे खर्च आमचे ट्रेजरीन खर्च जाता पयशे.
So why I don't understand. पण म्हाका एक गजाल सांगात की जेन्ना तुम्ही ओपोज करतात सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट्स हॅव सपोर्टेड मोपा मे इट बी काँग्रेस मे इट बी बीजेपी आणि गव्हर्नमेंट वी एज वी कॉल इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस मदींच एक सरकार आयलें आनी सरकारान डिसिजन घेतलें की हे फाटली सरकारान येदो मेजर डिसिजन घेतिल्लो आमी तो करचेच नात जर डिसिजन घेतलें इट इज नॉट फेअर वॉट इज द वे आउट यू आर सजेस्टिंग जे सरकारान आदल्या सरकारान एक चूक केल्या आणि म्हजे लागीं लेटर्स आसात लुईजिन फालेर हू ऑल्सो सपोर्टेड मोपा ताणें कितले चिटी बरयल्ले आसात म्हजे झेरॉक्स कॉपी आसा टू द सेंट्रल गव्हर्नमेंट दॅट आय हॅव रियलायज नाव वी डोंट नीड मोपा म्हणटच मोपा नाका म्हण तांकां पळय तांणी चुकी केल्ल्यो तांकां चुकी आतां थोड्या मनशांनी चुकी कळल्या म्हाका दिसता थोड्यांक अजून कळूंक ना दे हॅव गॉट देयर ओन रिजन्स वाय दे वॉन्ट मोपा लायक पीपल लायक राणे एंड ऑल ते कित्याक जाय ते आमकां सजमना सारकें पूण चूक केली न्हू एका सरकारान दुसरो सरकार येता ताणी ती चूक फॉलो करपाची ताका निवडून हाडले नव्या सरकाराक परिवर्तन हाडूंक चेंज करूंक नॉट टू वर्क इन फूड स्टेप ऑफ द प्रिवियस सरकार ताचेच पावल आनी तांणी चुकी केली ते चुकीन वयता आमकां सांगिल्लें आपण चेंज बरें हाडटलो म्हूण देखून आमी सपोर्ट केलो आय वॉज वन ऑफ देम सपोर्टेड बरोबर but father who is responsible you are saying that congress is primarily responsible or bjp is responsible or equally responsible in my opinion both are equally responsible equal पण म्हाका एक गजाल सांगात जेन्ना आता तुम्ही गोवन्स फॉर दाबोलीम ओनली म्हणून प्रेस करता सरकाराचेर जर दबाव हाडटलो जाल्यार यू नीड अ मास मुवमेंट तुमचे बरोबर तितलो लोक आसचो पडटलो अजून पर्यंत ह्या विशयाचेर मास मुवमेंट तयार जाल्लो दिसना जो गव्हर्नमेंट कॅन डिसाइड की वी आर अ गव्हर्नमेंट इन मेजॉरिटी पीपल हॅव इलेक्टेड अस गिविंग अस सिंपल मेजॉरिटी अँड वी हॅव अ राईट टू टेक डिसिजन इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा नाउ यू फील दॅट वॉट एव्हर दे आर डुईंग इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा government feels that whatever they are doing is in the interest of Goa. So unless and until you create that mass movement, things are not going to change. Why do you think this hasn't become a mass movement till now? आणि mass movement नसताना तुम्ही किती बदल घडवू शकतले? You saw आम्ही दोन व्हडल्यो मिटिंग केल्या. You saw so much of support that we had. If you go to the Facebook, you see so much of support. And now once again, आम्ही परतून लोकांशी वयता वी आर गोइंग टू रिवाइव द विलेज वायज मिटिंग्स आनी लोकांक आमी परतून सांगता कसली फटी मनीस मारता त्यो अँड वी आर गोइंग टू गिव देम द स्टॅटिस्टीक आमी RTIचेर काडलेलें आसा आयकोवाचे आनी IDPचे रिपोर्ट्स आसा ते रिपोर्ट घेवन लोकांशी परतून वयता पळय आमी निवडून काडलो सरकार आतां कसली फटी मारता आनी कसो फुडें वयता फॉर वॉट रिजन्स वी डू नॉट नो बट वन थिंग जेन्ना आमी अजीत सिंग द फॉर्मर एविएशन मिनिस्टराक मेळ्ळे द फर्स्ट थिंग्स दॅट केम आउट फ्रॉम हिज माउथ दॅट टायम देर आर लॉट ऑफ कंपल्शन टू बिल्ड दॅट एअरपोर्ट फ्रॉम दोज हू बॉट द लँड अराउंड द एअरपोर्ट एरिया दीस वर हिज वर्ड्स He told you this directly. हे डायरेक्टली सांगला सारखे म्हजी कमिटी असली आमी कमिटी बरोबर सांगला हायत हॉटेलान सांगला थंय रावल्ले ते इनॉग्रेट करून गेले ते न्यू टर्मिनल ते थंय हायत हांगा रावले सो आमी ताका अपॉइंटमेंट घेवन मेळून गेले फर्स्ट वर्ड्स इन ताची तुम्ही किती म्हणतात की मोपा हॅज बिकम अ लँड माफिया ऑपरेशन अशें जालें न्हू अशें अशें तशेंच चाललें ते गोंयकारांक एअरपोर्टाची गरज ना जमीन घेतल्या तेका जाय आतां 381 एकर्स ऑफ लँड आमचो सरकार गिफ्ट कसो दिता फॉर कमर्शियल यूज That is they have mentioned it in the RFQ also. हय सो इतली जमीन दिता म्हणजे आमचे लागीं जमीन भरपूर आसा घे खायात सगळे वरात आमचे गोंयकार पण काबार करात गव्हर्नमेंट कॅन मेक एन आर्ग्युमेंट की जेन्ना एअरपोर्ट येता तेन्ना आमकां थंय कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट हाडचीच पडटली थंय कमर्शियल डेव्हलपमेंट जावचीच पडटली जाल्यारच एंटायर एअरपोर्ट कॅन बी सस्टेनेबल अँड वायबल सो ताका लागून आमी ही तरतूद केल्या असो जर गव्हर्नमेंटान आर्ग्युमेंट घालो जाल्यार तुमी कशें कावंटर करतले एअरपोर्ट बांदता लोकांक जाय म्हणून